प्रायव्हेट शेक, हॉट एड रेस्टॉरंट, टॅक्सी धनी, रेंट कॅबवाले अशा ह्या सामान्य धंदेकारांच्या वतीन हांवें प्रधान केंद्राक पत्र केलां. बँकांकडल्यान रीण घेतिल्ल्या अशा सामान्य धंदेकारांनी बँकाचे हप्ते कशे फारीक करप आनी ही समस्या सरकारान पयस करपाची गरज आसा म्हूण मंत्री मायकल लोबो म्हळां. आमकां बरो मोठो धक्को बसलेला. सरकारान बारीक बिझनेसमॅनाक काल कॅबिनेटान डिसिजन घेवन तांकां 5,000 रुपया दिवपाचो आमी घोशणा केल्या. आमी सांगलां की हे मानधन कशें प्रत्येक बिझनेसमॅन, बारीक बिझनेसमॅन आहा ताका मेवतले. कोण मोटरसायकल पायलट, कोण टॅक्सी ड्रायव्हर, कोण रिक्षा चलयता, कोण पॅसेंजर रिक्षा चलयता, कोण टेम्पो चलयता, कोण ट्रक ओनर, जेंचो बिझनसाक मार बसला तांकां हे पयशे मेवतले. कोण बुशारी माण घालून बसला धाकटुलो, कोण व्हेजिटेबल विकतालो, कोण नुस्तें विकतालो, हे सगळ्यांक बारीक धंदेकारांक 5,000 रुपया हो खूब कमी अमावंट पूण बरयला. आय हॅव रिटन दीस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द शेक ओनर्स, ऑल द प्रायव्हेट हार्ट्स एंड रेस्टॉरंट ओनर्स, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टॅक्सी ओनर्स, रेंट कार ओनर्स, मोटरसायकल जे कोणे भाड्याक घेवपाक बँकेनसून घेतल्या, बारीक बिझनेसमॅन, बुशारी माण, सुपर मार्केट, रिसॉर्ट ओनर, हॉटेलियर हेंचे वाटेनसून हांवें हें लेटर बरयलां. लेटर कित्याक बरोवपाक पावलो? हांवूय बिझनेसमॅन. म्हाका एक बँकेनसून फोन येता, जे बँकेनसून आमी लोन काडला आनी ते बँकाचो मॅनेजर म्हाका सांगता, सर वी नो दॅट इट इज डिफिकल्ट टायम, बट इफ यू डोंट पे your installment by day after tomorrow, that is your third installment, you will be declared as NPA. जर तर म्हाका तशी नोटीस फोन मारून बँक मॅनेजर सांगता की सर अशें अशें हां, तुजो थर्ड इन्स्टॉलमेंट चुकत जाल्यार तुका NPA डिक्लेअर जातलो, जाल्यार दुसऱ्या मनशाचें कितें आहा परिस्थिती आयज? What about the common man? What about those people who are hand to mouth? What about those people who have started small business? बारीक धंदो जो कोणे घातलेलो, एक गाडो घातलेलो आनी गाड्याचेर चिकन ऑमलेट रोस विकतालो, तेची परिस्थिती कितें? तेजे गाड्याचो कॉस्ट 50,000, तेणे कितें तरी घेतलेले आसतले 1 लाख लोन, तो आयज बॉन आहा गाडो, तेजो धंदो बॉन आहा. आयज कोणे रेंट कार घेतलेल्यो 2 गाडयो आनी तो धंदो चलयतालो, तेजो ट्युरिस्ट गोंयान ना म्हणून तेजो धंदो आयज बॉन आहा. तेणे इन्स्टॉलमेंट कशें फारीक करप? ही मोठी समस्या आमच्या गोंयकारांचेर येयल्ली आसा आनी ही समस्या म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान ही पयस करपाची गरज आहा. आमी मागना की आमचो लोन माफ करप. आमी सगळे बिझनेसमॅन जे आहा ते मागता सरकारा कडेन, आमच्याच सरकारा कडेन, दिल्ली सरकारा कडेन, फायनान्स मिनिस्टरा कडेन, प्रायम मिनिस्टरा कडेन, की तुमी रिटर्न कितें तरी एक सर्क्युलर काडचो, ऑर्डर काडची रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे थ्रू, की ऑल द नॅशनलायज्ड बँक्स शूड नॉट डिक्लेअर इन दीस सेकंड वेव ऑफ पॅन्डेमिक एनी अकाउंट एज NPA. आतां हांव जर तर म्हाजो अकाउंट NPA जाता जाल्यार म्हाका दुसरे फावटी जेन्ना लोन घेवंक जाय आनीक 1 वर्सान जाल्यार म्हाका लोन मेवचो ना. आय वील नॉट गेट अ लोन. सो हाव आर वी गोइंग टू सर्वायव? द स्मॉल बिझनेसमॅन कशे उरतले? अनएम्प्लॉयमेंट आनीक वाडटलें इंडियेक, गोंयानूय अनएम्प्लॉयमेंट आनीक वाडटलें. त्या खातीर आमी खंय तरी हेचेर एक डिसिजन घेवपाची गरज आहा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान, रिझर्व बँक ऑफ इंडियान, निर्मला सीतारामन जी फायनान्स मिनिस्टर आहा, तिणी एक डिसिजन घेवन सगळ्या बँकांक कोडीत करपाक जाय. हें म्हाका दिसता आख्खे इंडियेक लागू जावपाक जाय. पूण आमचे गोंया खातीर हांव उलयतां आनी गोंयकार खातीर उलयता की हे इमिडिएटली बँकांक इन्स्ट्रक्शन वचोंक जाय, तुमी यू डू नॉट डिक्लेअर द अकाउंट एज NPA.